सोमारची गजाल. बिहारचो राज्यपाल आनी गोंयचो आदलो सभापती राजेंद्र आर्लेकर पटनाच्यान मुझफ्फरपूर वतालो. ताच्या ताफ्यान 7-8 गाडयो, निमाणी गाडी फायर ब्रिगेडीची आशिल्ली. तिकाच एक्सिडंट जालो. गाडी खंय स्कीड जाली आनी डिवायडरार मोखली. गाडयेंतले 4 जाण जखमी. आमी आर्लेकराची फोनार वासपूस केली. हांव मुझफ्फरपूर वतालो आणि वताना म्हज्या कारकेडीन जी गाडयो आसता तातूंत लास्टाक सामकी फायर ब्रिगेडची गाडी आसता. ती फायर ब्रिगेडची गाडी मातशी स्कीड जाली. ओके तो पयली जो रोड डिवायडर आसता ताका ती आपटली. ओके तातूंत मातशे भितरले आमचे आसले हे आशिल्ले फायर ब्रिगेडचे लोक, तांकां मातशे 4 जाणांक मातशें कितें लागलें, इंजुरी जाली. रोखडेच फर्स्ट एड बी सगळें दिवन तांकां बी अशें घरा धाडलें. व्हडलें काय सिरियस ना. म्हजी गाडी आनी फायर ब्रिगेडची गाडी हांचे भितर आनीक मदीं 6-7 गाडयो आसल्यो. म्हाका तशें कांयच हेंच जावंक ना. ओके सगळे बरे आपण ऑल फायन. बरें आसा. देव बरें करूं. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.